मुद्दमून पळयतले म्हणजे गोंयांत आयले नंतर गोंयचे एका मंदिरांत तांचे आगमन जातले त्याच बरोबर माननीय म्हणजे आमचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आणि बाबूसाहेब बांदोडकर हांचे सवादीचेरय ते वतले. त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांच्या घरा कडेन तांचे व्यक्तिशा तांचे भोजन जातले, बूथ लेवलाचेर तांचे मार्गदर्शन जातले आणि 31 तारखेक सकाळी 10 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान बूथ कार्यकर्त्यांक आणि मंडळ कार्यकर्त्यांच्या संमेलनांत ते आमकां मार्गदर्शन करतले. असो तांचो 2 दिवसाचो प्रवास आसा. आमकां भारतीय जनता पार्टी गोंयांत आमचे कंटिन्युअसली सगळे संघटनेचे जितले आमचे कार्यक्रम आसा तितले आमी कंटिन्यू करीत असतात. सकले स्तरा पर्यंत प्रत्येक गजाल जी आसा ती सकल पर्यंत पावयतात. मागीर ते पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शताब्दी आसतली, त्रिशताब्दी आसतली किंवा साहेबजादे जोरावर सिंग, साहेबजादे फतेह सिंग हांची शहादतीचो कार्यक्रम आसतलो, अटल बिहारी वाजपेयीचो शताब्दी महोत्सव आसतलो किंवा बाकीचे जी जी व्यवस्थित पार्टीन आमकां दिल्ली संघटन पर्वाचें काम आसूं किंवा जो बिरसा मुंडाचो कार्यक्रम आसूं, जेणे करून ह्या सगळ्या विभूती ह्यो व्यक्ती हांच्यांनी जे आमच्या पक्षा खातीर त्याच बरोबर आमच्या देशा खातीर राष्ट्रा खातीर तांच्यांनी जे योगदान दिल्लें आसा तें नवीन पिढी पर्यंत पावोवपाचें काम करीत आसा. नवीन अध्यक्ष जाले नंतर नवीन नितीन नवीनजी तांचें आमकां मार्गदर्शन आनी त्याच बरोबर संघटनेचे सगळे पैलूय जे आसात ते आमच्या हांगा सगळे डिटेल्स आसात तेय ते पळयतले आणि 2 दिवसाच्या कार्यक्रमात तांच्या प्रवासान भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक नवी उर्बा मेळटली. हे नवे ताकदीन युवा जोशान आमी फुडें वचपा खातीर आमकां तांचें मार्गदर्शन लाभकारी ठरतलें. देव बरें. पब्लीक मिटींग आणि दुसरी प्रेस इंटरॅक्शन हे दोन्ही नसतले. पब्लीक मिटींग आणि प्रेस इंटरॅक्शन अजून पासून तरी आमकां तांचे हें येवना, पण तांचो तो मिनिट टू मिनिट जो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाचे जेन्ना ते सांगतले त्या वेळाचेर आमी करतले. पण तुम्ही प्रेस साठी हे दवरा न्ही, पण रिक्वेस्ट करा न्ही. आमी सांगतात, आमी सांगपाचें जरूर हे करतले. पण संघटनेच्या दृश्टीन जेन्ना कार्यक्रम आसतात, संघटनेच्या दृश्टीन जेन्ना प्रवास आसता तेन्ना तांच्या प्रवासाची एक वेगळी हें आसता. सतत म्हणजे हाजे पयलीं सुद्दां जे पार्टीचे जेन्ना आयिल्ले असतात पदाधिकारी ते नॉर्मली प्रेस डायरेक्टली घेनात. हें हांवें पळयल्लो अनुभव आसा. पण कोण जे मंत्री किंवा कोण जे प्रभारी कोण जे बाकीचे जे येतात ते त्या विशयाक अनुसरून कितें असलें जाल्यार संबोधीत करतात. हे कार्यकर्ते मेळाव्याक आमकां संबोधीत करताले त्या वेळाचेर पयलीं सुरवातीक प्रेसाक ते अनुमती आसतली, दीप प्रज्वलन आनी हें जाता. ताचे नंतर फुडें तांचें मार्गदर्शन आसतलें, ते कितें सांगता तें आयकून फुडली रणनीती आनी फुडले कार्यक्रम पत्रिका फुडें वतली. तुवें आतां एक उच्चार केलो भगवान बिरसा मुंडाचो. भगवान बिरसा मुंडाचो मंत्र आशिल्लो जल, जमीन आनी जंगल हें सांबाळपाचें. आज 32 दीस जाले एसटी समाजाच्या चिंबल पठाराचेर जमीन सांबाळपा खातीर उपोशणाक बसला. ताचेर तुजें मत कितें अध्यक्ष म्हणून बाय पार्टीचो? एक लोकशाही ही एक प्रक्रिया आसता. जाका विरोध करपाक जाय ताका विरोध करप आसता, जें जाय तें जाय आसता. जो विशय तांचो जो आसा तो विशयाचेर कंटिन्युअसली मुख्यमंत्र्या कडेन तांच्यो बैठकी चालू आसा. तांच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा तांच्यांनी तांचे कडेन गोंयच्या राखणे खातीर आनी फुडल्या विकासाच्या पर्वा खातीर मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतले. आनी आयज जेन्ना अजित पवारजीचें निधन जालें 3 दीस राजकीय मौन दुखवटे केल्ले आसा. सो तितून कोणें केलं? सेंटरान महाराष्ट्र सरकारान केलें. राजकीय तो राज्य न्ही, तो राज्य नॅशनल नॅशनल तांच्या हातूंत भितर दुख्खान आमी सहभागी आसा. म्हाका दिसता हांवें आतांच पळयले त्या प्रमाणे तांच्या
फुडीचेर फाल्यां निमणे अंत्यसंस्कार जातले 11 वरांचेर म्हणजे आयज एक दीस आनी फाल्यांचे 2 दीस नंबर एक तुम्ही म्हणलं नवीन अध्यक्ष झाला तो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर अजय स्मारका कडेन वतले आनी भाऊसाहेब बांदोड गोंयचे पयले मुख्यमंत्री. त्या भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे स्मारक आसा तेजी दैनंदिन अवस्था कितें जालें ते काम चालू आसा तें काम चालू आसा आनी तें काम तुवें काल सिद्धार्थ गोळकर यांनी रिव्ह्यू मिटींग आशिल्ली थंय आनी काम फुडें आनी पूर्णत्वा कडेन व्हरपा कडेन तें डिस्कशन चालू आशिल्लें. एडवान्स स्टेजीन काम पावलां. समाधीचे वयर पर्यंत ढाचो तयार जाला आसा तशी ती समाधी परत बांदपाची म्हणजे ती जीर्ण जाल्ली आनी म्हणून तें ताका परत तशी बरें करपाचें म्हाका दिसता लागलींच ते पूर्णत्वा कडेन वता. सगळ्यांक पत्रकारांक तुमचे सहकार्या बद्दल देव बरें करूं. पत्रकार परिशद सोंपली अशी जायत